असले जेन्ना रस्ते पेड्यार स्थितीचे आसा, जो जिवंत उरपाचो पेशंट आसा पळय तो पयलोच मरतलो. 3747 crore फक्त हे ब्रिजीस आनी रस्ते बांदपाक ताणें मोडले म्हणून सांगले. आमकां सरकाराच्या विरुद्ध परत परत बोवाळ मारूंक लावनाका भावा म्हज्या. हे रस्त्या वयल्यान जर वतलो न्हय जाल्यार तुज्या हेल्थाची पाड पडटली. 2.5 लाख ॲक्सिडंट जाले 2019 ते 2021 सालान पर्यंत. ह्या रस्त्यामुळे आज ते हातगुणार न्हिदल्या थंयसर आमचे यंगस्टर, आमचे भुरगे. हाका जबाबदार कोण? सरकार. आतां आमी सद्या आहा ते GMC म्हऱ्या. GMC कडेन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड खंयच्यो गाडयो स्पिडीन येवपाक जाय आनी स्पिडीन वचपाक जाय त्यो म्हळ्यार एम्ब्युलन्सी. कित्याक? कारण एमर्जन्सी केसीन तांकां पेशंटाक जाता तितल्या बेगिना GMCन हाडपाची गरज आसा. आनी हाडटा आसतना असले जेन्ना रस्ते पेड्यार स्थितीचे आसा, आख्खी एम्ब्युलन्स अशी तशी हालता आनी अशी हाल्ल्या प्रॉब्लम कोणाक येतलो तर पेशंटाक. जो जिवंत उरपाचो पेशंट आसा पळय तो पयलोच मरतलो. हाका एक क्रेडीट गोज टू होम आर चीफ मिनिस्टर आनी आमगेलो हेल्थ मिनिस्टर. काळजी घेवपाक जाय न्ही ताणें. दुसरी गजाल, चवथीच्या दुसऱ्या दिसा आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे इज द फायनान्स मिनिस्टर म्हणून ताणें लोकां म्हऱ्यान पुट अप करपाकूच जाय की ताणें कितले पयशे मोडले ते. 3747 crore. कितले? 3747 crore फक्त हे ब्रिजीस आनी रस्ते बांदपाक ताणें मोडले म्हणून सांगले. जाल्यार तुमकां एक गोंयकारांक प्रश्न विचारता की हे जे आतां जितले रस्ते जशे पेड्यार जाल्या 3747 crores हे आसा रे बाबा, रस्ते सारके जावना. दुसरी गजाल हे कमी दर्जाचे. आमचें म्हणणें कितें खबर आसा? आमकां सरकाराच्या विरुद्ध परत परत बोवाळ मारूंक लावनाका भावा म्हज्या. आमचें उद्दिश्ट कितें आसा की तूं जें शासन आनी प्रशासन जें चलयता पळय तें एकदम नित्य नेमान नीट अँड क्लीन आसचें. आमी आसात बांबोळे हांगा. जाल्यार तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात कशी हांगा रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्ली आसा ती. आनी बांबोळे हो जो सर्वीस रोड आसा, हायवेचे सकयल हो जो सर्वीस रोड आसा तेजी तुमी कशी रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. जाल्यार मेन म्हटल्यार हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्या वयल्यान हांगा ज्यो एम्ब्युलन्सीस म्हणत किंवा हांगा सांताक्रूज वचपा खातीर ही वाट गेल्ली आसा ती सगळी ह्या रस्त्या वयल्यान मेन असो रस्तो हो. आनी तुमी पळोवंक शकतात कशी हांगा रस्त्याची दुर्दशा जाल्ले कारणान हांगा कशें हे एम्ब्युलन्सी बी वचपाचे कितले अशे त्रास जातात आनी कसो हांगा ट्राफीक जाता तो. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर.